एक विषय म्हणतो तो संबंध गोंयांतलो एक अत्यंत सेन्सिटिव्ह आणि एक ज्वलंत विषय म्हणतो तो स्ट्रे कॅटल आणि स्ट्रे डॉग्स हो एक अत्यंत मोठो प्रश्न आसा आणि त्यामुळे या विषयाचेर अनेक NGOs काम करतात. NGOन काम केलें म्हणून तें काम सोंपना, खूब मोठें काम आसा तें आणि तशें पळयलें न्ही ही मोठी जबाबदारी म्युनिसिपालिटीज किंवा पंचायत हांची जबाबदारी आसा. ह्या विशयामध्ये जे NGOs जे काम करतात तांकां आमी जर सरकारान जर सपोर्ट जर केलो जर जायत न्ही जाल्यार ते करूं शकता काय कितें. आज तांचे अनेक जाणांचे व्ह्यूज जे आसात ते समजून घेवन की ह्या विशयाचेर एक कायमस्वरुपी तोडगो 100% येतलो अशें ना, पण हळूहळू आमकां ह्या विशयाचेर तोडगो काडपाची गरज आसा आणि तो ज्वलंत विशय आमकां सोडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां प्रयत्न करपाचे आसा. म्हणून आज वेगवेगळे NGOs जे आसात ते आयले, ताणें आपले सजेशनां आमचे समोर दवरलेली आसा आणि तांचे सजेशन आमी एक्सेप्ट केल्ले आसा आनी ताजेर परत एक शॉर्ट कमिटी काडून जी आसा की एक फायनल आमकां स्टेजीर येवन की सरकारान जर आर्थीक मदत दिवन किंवा जे काम करपी लोकांक जर प्रोत्साहीत केलें जर जायत न्ही जाल्यार हो प्रश्न हळूहळू आमकां सुटूं शकता हो एक विश्वास आमकां मेळ्ळो. म्हणून आज तांकां सगळ्यांक आफोवन ताजे कडेन चर्चा करून तांणी अनेक जाणांनी खूब बरी सजेशनां दिल्लीं आसा आणि ह्या सजेशना माध्यमांतल्यान एक स्ट्रे कॅटल आणि स्मॉल एनिमल हांचे खातीर 2 स्किमी केन्ना तरी आमकां लॉन्चिंग करपाचें आसा आणि त्यामुळे तांचे व्ह्यूज समजून घेवपाक ते मिटींग. आमी सगळे जे प्रश्न आसा सगळ्या गोशाळेन कितें पोजिशन आसा, कसल्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स येतात, स्ट्रे कॅटल उबारल्या नंतर मागीर कितें प्रॉब्लेम्स जाता, तांकां औषधां मेळना, तांकां दवरलेलो जागो नासता, मागीर डॉक्टर्स फॅसिलिटी मेळना आमकां, हे सगळे विशय तांचे कडेन मांडले. प्लस चारो आसता हो निरंतर तांकां मेळप गरजेचो आसता. लेबर प्रॉब्लेम सगळ्या गोशाळ्यांक ते मॅनेज करप शक्य जायना. आज प्रत्येका कडेन आमचे कडेन आतां 260 वयर कॅटल्स आसा, ह्यो स्ट्रे, एक्सिडेंटल, मागीर रेस्क्यूड फ्रॉम स्लॉटर हावस अश्यो आसता. तश्यो ताका सरकार खंय तरी एक सपोर्ट करूंक सोदता. एक्चुली सरकारान लॉंग बॅक करूंक जाय आसलें. आतां ते करपा खातीर तांच्यांनी कितें डिफिकल्टीज आसा, परत एक रिफ्रेश जाल्ले आसा. पळोवया येणाऱ्या काळान ते कितें तरी फ्रुटफूल जातलें बी.